Shara Vera 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 Vera. Shara 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 Vera Vera. Shara Vera 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 Vera. Shara Vera Vera Vera. Shara Vera Vera Vera. Shara Vera Vera Vera. Shara Vera Vera. Shara Vera Vera. Shara Vera Vera. Shara Vera 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 Vera Vera. Shala bara 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 bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara. Shala bara bara bara. Shala bara. Shala bara bara 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 bara bara. Shala bara. Shala bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आम्ही एक ओपनिंग प्रेयर म्हणून मागणं स्टार्ट करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगळा सर्गींच्या बापा, अर्गा तुका बापा, हर एक दिसा तुझ्या हजरपणाक आमकां सर्वांकी तू ह्या माध्यमा मुखांत्र एकठांय करताय, त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, तुझ्या अपरिमीत मोगाक पासत आनी तुझ्या काकुळटी पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुझे उतर म्हणटा, जेजूक धाडलेल्या बापान आमकां सरशी व्हडल्या खरीक कोणाकच जेजू सरशी येवंक सकाना. वय बापा, आज आमी हांगासर अचानक येवंक ना, पण ही तुजी खुशी जावन आसली. अर्गा जेजू, तुवें कुर्सार आमचे पसत आपणाकच खाली केलोय. आमच्या पातकाचे फारीकपण आपल्या अमलीक रक्तान तुवें दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. जेजू, तुज्या कुरपेचेर भावाट दवरल्या वरवीं आमकां तारण लाभला आनी पवित्रत्म एक फुकट देणे कशें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका काळजांतावन अर्गां दिता.
पवित्रत्म्या हे सेशन कम्प्लिटली तुझ्या हातान तुझ्या कंट्रोलान तू काण गेल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्रत्म्या तू आमचो शिकणदार जावन आसाय. जे कितें सत्ता तुझ्या उतरांत लिपोन आसात ती आज आमकां उदाहरणा मारिफात उगडापे करताय म्हण आमी तुका अर्गां दिता. अशें तुजी ही 7 जाणां जावन हेरांकी ती शिकोवन तांच्या जिवितांत ती बरेपण पळोवन आमकां हर एकल्यांकी तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा, हे मागणें हांव करता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्रत्म्याच्या कुमकेन. आमेन, 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 Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise Thank the you. Lord. हालेलुया. Hallelujah. आता आम्ही नियमशास्त्र आणि कृपे विषयांत आम्ही ऐकला. सगळ्या बायबलांत आम्ही पळयलारी सगळ्या पवित्र पुस्तकात उत्पत्ती जावन उगडापणापर्यंत आमकां नियमशास्त्र आणि कृपे विषयांत आमकां सबारपटी आयकूंक मेळटा. सगळो पवित्र शास्त्र म्हळ्यार पवित्र पुस्तक ताचेरच आदारून आसा. चडावत लोक हे नियमशास्त्र आणि कृपेमध्ये तांकां इल्ले घुसपट गोंधळ आसा, कन्फ्युजन आसा. पण पवित्र पुस्तक आमकां क्लियरली सांगता हे दोन्ही विंगड विंगड जावन आसा. हाचे मदलो व्यत्यास कितें म्हण पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. दोन्ही आमकां एकाच देवातावन मेळ्ळे, नियमशास्त्री आनी कृपाई. त्या एकाच देवातावन ते आयिल्ले, पूण ते विंगड विंगड उद्देशा खातीर देवान मनशाक दिल्ले. आता हे नियमशास्त्र आमकां मोइजे मारिफात मेळ्ळे, ते आमकां कळीत आसा. ते कित्याक आमकां दिल्ले? मनशाक ताचे पातक दाखोवन दिवं आनी मनीस कितलो आस्कत आसा म्हण आपणेच तकी ताका नितीवंतपण जोडूंक जायना म्हणून, ताच्याच कामा वरवीं तो देवा मुखार नितीवंत जायना म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर आनी ताका ह्या पातकी परिस्थितींतून आपणेच तकी भायर येवंक जायना. देखून ताका एक सडवणदाराची गरज आसा. देखून सगळ्या मनशाकुला हे पातक दाखोवच्या खातीर नियमशास्त्र मोइजे मारिफात देवान दिले. आता हे नियमशास्त्र आमकां आमच्या पातकाचे वताक आमकां दाखोवन दिता. आमी रोमाकाराचे पत्र 3रो अध्याय 20वी ओळ पळया. रोमन्स 3:20. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायलां तें केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना. नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच, आपणे पातक आदारला म्हणली समजणी मात्र. प्रेज गॉड. कित्याक नियमशास्त्रान फरमायला ते केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना. नियमशास्त्रा वरवीं मनशाक मेळटा इतलेंच, आपणे पातक आदारला म्हणली समजणी मात्र. म्हळ्यार ते केवळ मनशाचे पातक ताका दाखोवन दिता. नियमशास्त्र फरमायता ते केल्ले वरवीं कोणूच मनीस देवा हुजीर नितीवंत जायना. नितीवंतपण आमकां लाबाना. त्या पातकांतून भायर कशें येवचें म्हण नियमशास्त्र आमकां दाखयना. केवळ आमचे पातक मात्र आमकां दाखयता आनी ताची समजणी मात्र आमकां दिता, नॉलेज दिता पातकाची. आता नियमशास्त्र केल्या करता आमच्या थावन संपूर्ण विधेयपण ते आशेता, पण ते आमकां ते सामर्थ्य दिना आमी विधेय कशें जावचें म्हणून ते पाळूंक. नियमशास्त्र पाळूंक आमी कशें विधेय जायचे म्हणले सामर्थ्य ते आमकां दिना. मात्र संपूर्णपणी कड्डायान ते पाळीजे म्हण आमचे कडेन ते नियमशास्त्र डिमांड करता. ते आमकां सांगता अशें जियेजे तशें जियेजे. तुमी तुमच्या कामा वरवीं
नियमशास्त्र सगळे तुम्ही सारखे पाळल्या वरवी मात्र तुम्ही देवाक मानवंक जाता अशें नियमशास्त्र आमकां शिकयता. पण तरी की आमकां कळीत आसा एकल्याय मनशांनी ते सारखे पाळूंक ना. कित्याक एक जरी कायदो ताणें मोडले जाल्यार सगळो नियमशास्त्र ताणें मोडले बरी जालें. पण कृपा आयली आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत. नियमशास्त्र आमकां मोइजे मार्फत देवान दिले, पण कृपा आनी सत आयले जेजू क्रिस्ता मार्फत. जुआंवचो वांजेल 1 अध्याय 17वी ओळ आमी पळया. कित्याक धर्मशास्त्र मोजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. प्रेज गॉड. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मार्फत दिल्लें. देवान मोइजे मार्फत इस्रायलांनी देवा मध्ये एक करार केलो आनी मोइजे ताका एक मध्यस्थ जावन आसलो, एक साक्षी जावन आसलो. पण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मार्फत आयले. जेजू आयल्या उपरांत आमकां कृपा आनी सताची समजोणी मेळ्ळी, सत आमकां मेळ्ळें आनी ते सत आमकां सुटका दिता. आता देवान इस्रायला मध्ये आनी देवा मध्ये कसलो करार केलो? ती देवाची प्रजा जातली आनी देव तो तांचो देव जातलो म्हणून. तसो एक करार, एक मोगाचो करार, एक वरेत आपल्या व्हंकले करार करता तसो देवान इस्रायला कडेन करार केलो. आनी ते नियमशास्त्र, ते धर्मशास्त्र मोइजे मार्फत ताणें दिल्ले. पण आता कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां मेळ्ळा. प्रेज गॉड. तर कृपा काले करता ते पातकाक अलक्ष्य करिना, पण पातकाचे संपूर्ण परिहार आमकां दिता. जेजू क्रिस्तान कुर्सार संपूर्ण केल्ल्या कार्या वरवीं. ताचे वयर जदाळ आमी बावाट दवरता तदाळ आमकां कृपा लाभता आनी आमी बाचावी जोडता. जे कितें नियमशास्त्र करूंक सकोना ताका साध्य जालें ना, कित्याक ती मनशाची अस्खतगाय मात ते दाखोवन दितले, मनशाच्या पातक मात ते दाखोवन दितले आनी मनशाक ते असाध्य म्हणलें ते दाखोवन दितले. नियमशास्त्र ते देवान साध्य केले आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक धाडून. तर रोमन्स 8:3 पळया आमी. रोमन्स 8:3. मनशा सैमाचे अस्खतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक आशात जाल्लें तें देवान केलें. पातकां खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमात आसतलें सैम दिवन धाडलेल्या आपल्याच पुता मार्फत मनशा सैमात राज्य करतल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचें फर्माण मारलें. मनशा सैमाच्या अस्खतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्ले ते देवान केले. हांगा स्पश्ट रितीन सांगला मनशा सैमाच्या अस्खतकाये वरवीं. मनीस ताच्या पातकी सैमा वरवीं तो अस्खत जावन आसलो, ताच्याच थकी ताका नितीवंतपण जोडूंक साध्य नासलें. नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्ले तो नियमशास्त्रा खाला. ते नियमशास्त्र केवळ ताजे पातक दाखोवन दितले, पातकांतून कशें ताणें भायर येवचें ते सोल्युशन ताका दाखोवन दिनातले. तशें जाल्ल्यान देवान ते केले. देवान आपल्या पुता जेजू मार्फत ताणें ते नितीवंतपण आमकां जोडून दिलें. पातका खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमात आसले सैम दिवन, म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक एक पातकी सैमात आसले सैम दिले, म्हळ्यार मनशाचे सैम. तो मनशा रुपार ह्या संवसाराक आयलो आमचे खातीर. धाडलेल्या आपल्याच पुताक मार्फत मनशा सैमात राज्य करतल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचे फर्माण मारले. म्हळ्यार त्या पातकाक ताणें सलवयलें. जेजू क्रिस्तान कुर्सार संपूर्ण केले ते कार्या वरवीं जे कितें आमचे ते सैमाचे पातक म्हळ्यार मनशा सैमा प्रमाणे ते सीन नेचर जे आमचे आहले पातकी स्वभाव
तो जेजू क्रिस्तान कुरसार केलो नाश केलो आनी हांगा म्हणटा अपराधाचे फरमाण मारले. पातकाचेर ताणें अपराधाचे फरमाण मारले आनी त्या वरवीं आमकां जेजू क्रिस्तान आतां नितीवंतपण दिलां. आतां आमी आमच्या कामा वरवीं नितीवंत न्ही, पण जेजू क्रिस्तान आमकां जोड दिल्या त्या नितीवंतपणा वरवीं आमी देवा मुखार आतां नितीवंत जावन आसा. प्रेज गॉड. आतां हे नियमशास्त्र काय करता आमकां आमी अपराधी आसात म्हण तसो एक मनोभाव आमचे ते उत्पन्न करता. पण कृपा आमकां बोगसाणें दिता. नियमशास्त्र आमकां खंडन करता, पण कृपा एक भावार्थ्या नितीवंत करता. ताका नितीवंतपण लाभोवंक वाट दाखयता. नियमशास्त्र काय डिमांड करता आमच्या तो नितीवंतपण. हे काम केल्यार तूं देवा मुखार नितीवंत जाताय म्हणून आमच्या कामा वरवीं अशें नियमशास्त्र सांगता. पूण कृपा आमकां काय करता, देवाचीच कृपा आनी विश्वासीपण ते आमकां दाखोवन दिता, उगडापे करता. नियमशास्त्र काय म्हणटा तुवें हे काम करीजे, ते काम करीजे, अशे कायदे पाळीजे, तशे नियम पाळीजे, ते दाडा मात्र तूं देवाक मानवतय, देवा मुखार तूं नितीवंत जातय. पूण कृपा म्हणटा हे सगळे संपादले, कित्याक जेजून ते कुरसार संपूर्ण केले. तेतेलेस्ताय हर एक ताणें आमच्या पातकाचे फारीकपण त्या कुरसार दिवन जाले, पेड इन फूल. देखून सगळे संपादले म्हण जेजून सांगले. तो कृपाय तेन सांगता, कृपा म्हळ्यार जेजूच जावन आसा, सगळे संपादले आनी मुखार आमी पातकी म्हण आमकां कोणी बोट दाखोवंक जायना. तर आतां तारण कोणाकी लाभना. नियमशास्त्र दवरल्या वरवीं, नियमशास्त्राचे कायदे पाळल्या वरवीं तारण कोणाकी लाभना. पूण आमकां जेजू क्रिस्ताच्या कृपेचेर ज्या दाळ आमी भावार्थ दवरता त्या दाळ आमकां तारण लाभता. आमी पळया एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 8 to 9. प्रेज गॉड. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें. देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. प्रेज गॉड. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें, म्हळ्यार ताची कृपा जावन आसा ती. आमकां सडवण आमी बरें काम केलें म्हण आमकां मेळोना. ताणें आमचेर दया दाखयली, ताणें आमचेर कृपा दाखयली, देखून आमकां तें तारण लाभलां. तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान, म्हळ्यार तें एक फ्री गिफ्ट जावन आसा, तुमचे वावणटीचो फळ न्ही, म्हळ्यार आमी केल्ल्या मेहनतीचो या आमच्या वावराचो फळ न्ही तो. म्हण तुमी कोणीय बाडाय उलोवंक नजो. देखून हांगा मनशाक बाडाय उलोवंक कांय अवकाश ना, कित्याक हर एक जेजू क्रिस्तान संपूर्ण केल्ल्या वरवीं तें एक फ्री गिफ्टा भशेन आमकां हर एकल्यांकी मेळ्ळां. जो कोण ताचे वयर सतमानता ताका मात्र. जो कोण ताका सतमानला आनी जेजू क्रिस्ताक ताणें आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार केला, ताका एक फुकट देणें कशें सडवण लाभल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. हाचो अर्थ हो न्ही की कृपा पातकाक उत्तेजन दिता या प्रोत्साहन दिता, पूण कृपा एका भावार्थ्या भितर तावन भायर म्हणसर ट्रान्सफॉर्मेशन करता, म्हळ्यार ताका बदलावण करता, परिवर्तन करता, ताचे जिणेचें रुपांतर करता. तीच कृपा आमकां बाचावी करता आनी तीच कृपा आमकां एक भाग्यवान जिणी जिवंक आदार दिता. आमी पळया तिताक बरयलें पत्र 2रो अध्याय 11 to 12. टायटस 2 11 to 12. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म
आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियो आणि आमच्या वरच्या देवाच्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमेवरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. Praise God. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्या देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाता. देवाची कृपा जेजू क्रिस्ता मार्फत आता सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक ती प्रत्यक्ष जाला. जेजू क्रिस्ता वरवीं ती आमकां प्रत्यक्ष जाला. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून म्हळ्यार सर्व ह्या संसारान जे काळोखाच्या सक्ते वरवीं चलता, अधर्म, अनितीपण, संसारी आशा हे सगळं सांडून ह्या संसारान मितीन नितीन आणि भक्तीन म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल. मितीन म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल, नितीन म्हळ्यार रायटियसनेस, नीतिवंतपणा, आणि भक्तीन गॉडलीनेस म्हळ्यार एक भक्तिवन भाग्यवान जिणी जिवंक आणि आमच्या वरत्या देवाच्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आता ही कृपाच आमकां शिकयता आमकां एक भाग्यवान जिणी जिवंक. ह्या संसारान आमकां मितीन नितीन भक्तीन जिवंक असाध्य म्हण दिसता. आमचेच थकी आमकां जायना, आमकां ताजी कृपा जाय. देखून सांत पावल म्हणटा तुजी कृपा असल्यार पुरो. देखून ताजी कृपा असल्या वरवीं ती कृपाच आमकां शिकयता आमी कशे ह्या संसारान मितीन नितीन आणि भक्तीन जिवंक आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक बागी भरवशान वाट पळोवन रावंक. म्हळ्यार तो येता म्हणसर जेजूच्या दुसऱ्या येण्या म्हणसर कशे आमी त्या कृपेचो आदार काडून घेवन त्या संसारान, त्या खोट्या आनी काळक्या संसारान नितीन मितीन आणि भक्तीन जिये जाय म्हण आमकां ती कृपा शिकयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आता आम्ही सगळे भावडती आम्ही नियमशास्त्रा खालना, पण आता आम्ही कृपे खाल आसा. रोमन 6:14 बरयला तशें देवाचे उतर म्हणटा. पण आम्ही सगळी कृपे खाल आसा. तो कृपा आमकां पातक करूंक एक परवानगी दी नाही, पण ते आमकां देवाची सामर्थ्य जावन आसा. क्रिस्ता बरींच आमी एक जिवीत जिवंक. कृपा आमकां समस्या दाखोवन दिता. म्हळ्यार तुजे ते पातक आसा, तुवें अशें केले तशें केले ते आमकां दाखोवन दिता. सॉरी, नियमशास्त्र आमकां आमचे पातक दाखोवन दिता. तुवें हे रॉंग केले, ही चूक केली, ते चूक केले पण आमकां नियमशास्त्र दाखोवन दिता. पण कृपा आमकां ताचे परिहार दाखोवन दिता आनी तातूंत कशें भायर येवचें म्हणल्यार आमकां वाट दाखयता. ते नियमशास्त्र केवळ क्रिस्ताक ते पॉइंट आउट करता म्हळ्यार ते दाखयता, पण कृपा आमकां क्रिस्त कोण म्हण उगडापे करता. प्रेज गॉड. क्रिस्ताचे व्यक्तित्व, त्याची आयडेंटिटी आणि ताचे ते आमची आयडेंटिटी कितें जावन आसा ते आमकां उगडापे करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी गालातकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 6-9 पळया. गलेशियन्स 3:6-9. अब्रामा विशयांत चिंता. अब्रामान देवाचेर बाबाड दवरलो आणि ताचो बाबाडतच ताचे नितीवंतपण म्हूण लेखून कारण जालो. तर जे कोण बाबाडत दवरतात ते अब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. बाबाडता वरवीं देव अनबाबाडत्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्तेचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्रामाक पयलेंच कळीत केलो आणि म्हळें तुजे थंय सर जनांगा आशीर्वाद जोडटेली. नाही वयर करा सिस्टर. देखून जी कोण बाबाडत जरतात ती बाबाडती अब्रामा सवे आशीर्वाद जोडतेली. आता सांत पावलांगा गालातकारांक बरोवन सांगता. अब्रामा विशयान चिंत्या.
आब्रामान देवाचेर बावाट दवरलो आणि ताचो बावाटच ताचे नितीवंतपण म्हूण लेखूंक कारण जालो. आता आब्रामान बावाट दवरलो आणि ताका ते नितीवंतपण म्हूण ताका देवान लेखले. देवान ताका एक भासवणी दिल्ली. ताचेर आब्रामान बावाट दवरलो आणि तेंच ताचे नितीवंतपण म्हूण देवान ताका तशें लेखले. तर जे कोण बावाट दवरतात ते आब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घ्या. आता आमी बावाट दवरला जेजू क्रिस्तान केल्ल्या कामाचेर. आब्रामान त्या भासवण्याचेर बावाट दवरलो. आमी जेजू क्रिस्तान संपूर्ण केल्ल्या त्या कामाचेर बावाट दवरला. देखून आमी आब्रामाचे खरे पूत म्हूण आमी समजून घ्या. प्रेज गॉड. बावाटता वरवीं देव अनबावाटत्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्तेचो संदेश पवित्र पुस्तकान आब्रामाकच पयलेंच कळीत केलो आनी म्हळें तुजे ते सर्व जनांगा आशिर्वाद जोडटली. आता हांगा दिला बावाटता वरवीं देव अनबावाटत्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्तेचो संदेश पवित्र पुस्तकान आब्रामाक पयलेंच कळीत केलो. पयलेंच कळीत केलो केदळा मोइजेचं नियमशास्त्र दिवच्या पहिले. आता आब्राम आणि मोइजे मध्ये 430 वर्सां झाली. 430 वर्सां उपरांत मोइजे मारिफात नियमशास्त्र इस्रायलाच्या लोकांक देवान दिले. पण ताच्या आधी आब्रामाक एक भासवणी दिली. बावाटता वरवीं देव अनबावाटत्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्तेचो संदेश पवित्र पुस्तकान आब्रामाक पयलेंच कळीत केलो. आता वो नितीवंत म्हणलो सुवार्तेचो संदेश. सुवार्तेचो संदेश म्हळ्यार वो कृपेचो संदेश, जेजू क्रिस्ताचो संदेश ताका पयलेंच दिलो. ताणें पयलेंच ते ग्रेस गॉस्पल आयकले. देवातावनूच ताणें आयकले. पयलेंच ताका देवान कळीत केलें तुजे ते सर्व जनांगा आशिर्वाद जोडटली. आता हांगा सर्व जनांगा म्हळ्यार बावाडती आयले अनबावाडती आयले. ताणें म्हणून ना केवळ जुदेवा, केवळ इस्रायल घरा, केवळ शास्त्री आनी फरिसेव, केवळ एक विशिष्ट वर्गाचे लोक, विशिष्ट पंगडाचे लोक, स्पेशल मनशां तांकां मात्र न्हय, हर एक जनांगा, सर्व जनांगा आशिर्वाद जोडटली. आता आब्रामाक भासवणी मेळटना तो एक जेंतील जावन आसलो. तो हेर जातीचो जावन आसलो. तो जुदेव न्हय आसलो. ताणें देवाचो ताळो आयकलो आनी त्या ताळा फाटल्यान तो पाळो दिवन गेलो. देखून जी कोण बावाट धरतात ती बावाटती आब्रामा सवे आशिर्वाद जोडटली. देखून जी कोण बावाट धरतात म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता विशीं जी सुवार्ता आब्रामान आयकली तीच सुवार्ता आतां आमी आयकला. ताचे वयर जे दाळ आमी बावाट दवरतात तर आमी बावाडती सर्वांक आमकां आब्रामा सवे आशिर्वाद आमी जोडटलो. आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्तान पुरसार संपूर्ण केल्ल्या कार्या वरवीं आतां आमी जेंतील आनी हेर जातींच्यांनी म्हळ्यार आमी जेंतील आसलो, आमी जुदेव न्हय, आतां आमी आब्रामाच्या आशिर्वादान आमी प्रवेश घेतला. प्रेज गॉड. त्या बावाडता वरवीं न्हय आमच्या कार्या वरवीं. प्रेज गॉड. आता अंतूच गॅलेशियन्स 3:15-17 पळया आमी. बाबानो, आमचे सदांचे जिणेची एक संगत द्रष्टांत म्हणून घेवया. एक मनशान आपणाचो वील केला जाल्यार खंयच्याच मनशान तो मोडूंक वा बदलूंक जायना. देवान बसवणी केल्ली आब्रामाक आनी ताचे संततेक त्यो साबार जाल्ले बरी आनी तुज्या संतत्यांक म्हणूंक ना, बगार एकल्याकच म्हणले बरी आनी तुजे संततेक म्हणून म्हळा म्हणजे क्रिस्ताक. 17 हांव सांगता कितें म्हळ्यार देवान आदी तीर
केल्लो सुल्लो जारी 400 वर्ष 430 वर्सां उपरांत प्रगट केल्ल्या नियमशास्त्रा वरवीं रद्द जायना. भावानो, आमच्या सदांचे जिणेची एक संगत दृष्टांत म्हणून आमी घेया, म्हळ्यार एक एग्जाम्पल म्हणून आमी घेया. एका मनशाक आपलाचो वील केला जाल्यार खंयच्याच मनशान तो मोडोवंक वा बदलूंक जायना. आता आमी संवसारान पळयता, कोणेय आपलो वील केला जाल्यार खंयच्याय मनशाक तो बदलूंक या मोडूंक जायना. ताचे भितरले खंयचेय इशेन तिशेन करूंक जायना. जे ताणें बरयला ते तशेंच आसा, चेंज करूंक जायना. देवान भासवणी केली अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक, म्हळ्यार संततेक म्हळ्यार इसाकाक न्ही, एकल्याच पुता, संतत्यांक न्ही, संततेक. हांगा सिंग्युलर आनी प्लुरल आसा. देवान भासवणी केली अब्राहमाक आनी ताचे संततेक, म्हळ्यार इसाकाक न्ही, क्रिस्ताक. हांगा मुखार वाचताना आमकां कळटा, त्यो साबार जाल्ले बरी आनी तुज्या संतत्यांक म्हणूंक ना. संतत्यांक म्हण हांगा म्हणूंक ना, केवळ एकल्याकच, संततेक. बागार एकल्याकच म्हणले बरी आनी तुजे संततेक म्हळा, म्हणजे क्रिस्ताक. म्हळ्यार क्रिस्त येवचो आसा ही कृपेची सुवार्थ अब्राहमाक पयलेच देवान कळीत केली. हांव सांगता कितें म्हळ्यार, देवान आदी थीर केल्लो सल्लो 430 वर्सां उपरांत प्रगट केल्ल्या नियमशास्त्रा वरवीं रद्द जायना. आता देवान अब्राहमाक केदळा दिल्लो ही भासवणी, हो सल्लो? 430 वर्सां पयलीं. अब्राहमा उपरांत 430 वर्सां उपरांत नियमशास्त्र मोइजे मारिफात हे इस्रायल घरांक दिलो. ताच्या पयल्याच देवान ह्या 430 वर्सां पयले ही भासवणी देवान ताका दिली. हाका कारण इतलेंच, दायजेचे हक्क नियमशास्त्रांत येता जाल्यार ते भासवण्या मारिफात येना म्हण जालें. तरी पण देवान ते अब्राहमाक भासवण्या मारिफात आपले देणेशे दिले. ते एक गिफ्ट भशेन ताणें भावाट दवरलो देखून नितीवणपण ताका एक गिफ्ट भशेन दिलें. तशें जाल्यार नियमशास्त्राचो उद्देश कितें? अपराध दाखोवन दिवचे खातीर म्हूण तें घडलेलें. जे संततेक भासवणी दिली ती संतत येता पर्यंत, म्हळ्यार तात्कालीक जावन एक मध्यस्था मारिफात देवदूतांनी ते दिल्ले. एकलोच आसले कडेन मध्यस्थ आसना आनी देव एकलोच. प्रेज गॉड. तर हांगा दिला नियमशास्त्राचो उद्देश कितें? अपराध दाखोवन दिवचे खातीर म्हण ते घडलेले. जे संततेक भासवणी दिल्ली म्हळ्यार अब्राहमाच्या संततेक, ती संतत येता पर्यंत, म्हळ्यार क्रिस्त येता पर्यंत. क्रिस्ता विशयान ताका भासवणी दिल्ली, इसाका विशयान न्ही. हांगा स्पश्ट समजता, म्हळ्यार तात्कालीक. क्रिस्त येता पर्यंत तात्कालीक रुपान ते नियमशास्त्र दिल्ले. एक मध्यस्था मारिफात, म्हळ्यार तो मध्यस्थ कोण? मोइजे. देवानी इस्रायला मदीं देवदूतांनी ते दिल्ले. एकलोच असलेले कडेन मध्यस्थ आसना आनी देव एकलोच. आता अब्राहमाक देवानच भासवणी दिल्ली. देव आनी अब्राहम मात रावले. डायरेक्ट देवान अब्राहमाक भासवणी दिली, देखून थंय मध्यस्थ नासलो. देवच आरंभ आनी अंत जाल्ल्यान तोच सगळ्याच्याकी वर्तो जाल्ल्यान ताणें आपणाचे सपूत घालून ती भासवणी अब्राहमाक दिली. पयलेच जेजू क्रिस्ताची सुवार्थ ताणें अब्राहमाक कळीत केली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आता आमी पळया गलेशियन्स 4:21-31. नियमशास्त्राकार जिवंक आशिल्ल्यान सांगा म्हाका, नियमशास्त्र कितें म्हणटा तें तुमी आयकूंक नावे.
तांतू अशें बरोवन आसा, आब्रामाक आसले दोग पूत, एकल्याची आवय गुलाम चेडूं, दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. गुलाम चेडवाचो पूत सैमा प्रकार जल्मल्लो. स्वतंत्र स्त्रियेचो पूत देवाच्या बसवण्याचो फळ जावन जल्मल्लो. हे संगतींत एक प्रतिरूप आटापून आसा. ही दोगां दोन सोल्ल्याची रुपां सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्ल्याचे रूप आगार गुलामपणी आसा जाय जाल्ल्या भुरग्याक जल्म दितल्याचे रूप ती. अरबिस्तानांतलो सिनाय पर्वत म्हळ्यार आतांचे जेरुजलेम शहर हे आपल्या भुरग्या सवे आतां गुलामपणांत आसा. पूण सर्गीचे जेरुजलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री तें शहर आमची आवय. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, संतोष पाव तूं वांज स्त्रिये, एकय भुरग्याक जल्म दिवंक नासलेले, उल्हासाची हाक मार, येणो आसलेले, कित्याक दादल्या सांगाता जी येतले, स्त्रिये प्रास दादल्यान सोडलेल्या भुरगीं सोड. तुम्ही भाव भयणीनो, इसाका बरी बसवण्याचो फळ जावन जल्मल्ल्यात. तरी पूण जशें तोवळ सैमा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दितलो तशें आतांय घडता. पूण पवित्र पुस्तकी कितें सांगता? गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल, कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजान हक्क आसूंक नजो. आमी तर भाव भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची, बागार स्वतंत्र स्त्रियेची. 21 नियमशास्त्रा काल जिवंक आशे तेला न्हू, सांगा म्हाका नियमशास्त्र कितें म्हणटा ते तुमी आयकूंक नावे. आतां वो साम पावलांका गालातगारांक विचारता, नियमशास्त्रा काल जिवंक आशे तेला न्हू, सांगा म्हाका नियमशास्त्र कितें म्हणटा ते तुमी आयकूंक नावे. म्हळ्यार साम पावलान गालातगार ते तांकां ते जंतील आले, ते अनबावडती आले, तांकां देव कोण म्हणूनच कळीत नासले. ते रसनेक आराधन करतले, रसनार कोण म्हण तांकां कळीत नासले. रसनाराक आराधन करच्या बदलाक ते रचल्या वस्तूंक आराधन करतले. जीवदाळींक, सुकण्याच्या रुपाक, मनजातींक, मनशाच्या रुपाक, इमाजींक, तशें पुरा ते आराधन करतले. तर खरो देव म्हण कोण तांकां कळीत नासले. आतां पावलान तांकां वचून ही सुवार्ता दिली, जेजू क्रिस्ताची कृपेची सुवार्ता पावलान तांकां दिली. त्याच्या उपरांत तांणी काले केले, ती संतोषान तांणी आनंदान ती स्वीकार केली, कित्याक तांकां कळीतच नासले. जंतिलांकी बाचावी आसा, तारण लाभता म्हण, केवळ जेजूचे विश्वास दवरल्या वरवीं तांकां तारण लाभता म्हण तांकां कळीत नासले. आनी जे दळा साम पावल तांकां जेजू क्रिस्त कसो कुर्सार मेलो ते सगळे पिंतूर तांच्या दोळ्या मुखार ह्या सुवार्ते मारिफत हाडटा. त्या दाळा ते संतोषान ते स्वीकार करतात, जेजूक आपलो सोमी आनी सडवणदार म्हण स्वीकार करतात. पण मागीर काले जाता, मुखार वता आसतना सवकास थंय जुदेव आसले, ते नियमशास्त्रा काल आसले, ते नियमशास्त्र पाळटले, ते येवन ह्या गालातगारांक दुसरी सुवार्ता दिवंक सुरू करता. आनी ते म्हणटात तुमी आमच्या समर्थीक येजे जाल्यार तुमी सुन्नत जायचे, तुमी हे कायदे पाळीचे, तुमी ते कायदे पाळीचे, ह्यो रिती रिवाजी करीचे, त्या दाळा मात तुमी देवाक मानवतात, त्या दाळा मात तुमी नितीवंत जाता. तर ते इल्लेशे गालातगार दंडळ्ळे, तांचो विश्वास इल्लोसो दंडळ्ळो, भावार्थीलो तिशिनिशीन जालो. देखून त्या वेळार साम पावल तांकां ही सुवार्ता दिता. देखून तो म्हणटा नियमशास्त्रा काल जिवंक आशे तेला न्हू, सांगा म्हाका नियमशास्त्र कितें सांगता, कितें म्हणटा ते तुमी आयकूंक नावे. तांतू अशें बरोवन आसा, अब्रामाक आसलेले दोग पूत. आतां अब्रामाचे दोग बायल्यो आसल्यो आमकां कळीत आसा, सारा आनी आगार. ताचे दृश्टांत मारिफत तो तांकां समजोणी दिता.
अब्रामी एक जंतील आसलो, ही घालात घराय जंतील आसली, तरी की देवान अब्रामाक ती बसवणी दिल्ली. देखून तो परतून तांच्या उडासा काढता पर्ण सल्लान नियमशास्त्र दिल्लें आसा. थंयच आता हांगा अशें बरयलां, तो ताचेच एग्जाम्पल दिवन सांगता. अब्रामाक असलेले दोग पूत, एकल्याची आवय गुलाम चेडू, दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. गुलाम चेडू म्हळ्यार आगार आणि दुसऱ्याची आवय म्हळ्यार इसाकाची आवय स्वतंत्र स्त्री, ती जावन आसा सारा. गुलाम चेडवाचो पूत सैंबा प्रकार जल्मालो, म्हळ्यार तो सारा आणि अब्रामाच्या प्लॅना प्रकार जल्मालो. देवाची मांडावळ न्ही ती. देवान बसवणी दिली अब्रामाक 75 वर्सांनी. आता 10 वर्सां जाली. अब्राम जालो 85 वर्सांचो, सारा जाली 75 वर्सां. आनी चिंतले आता गळे जाली, देवाचो पत्तो ना, सुद्दी ना, तो ताची बसवणी खंय गेली, तो खंय गेलो, पण तांणी चिंतले. आनी तांणी देवाक हेल्प करूंक तांणी तांचेच प्लॅन मदें हाडले. आनी त्या गुलाम चेडवा कडेन अब्रामान संबंद जोडलो आनी ताचे वरवीं एक पूत तिका जालो, तो जावन आसा इश्मायल. आमकां कळीत आसा. गुलाम चेडवाचो पूत सैंबा प्रकार जल्मा, अब्रामाच्या आनी मनशाच्या प्लॅना प्रकार, मनशाच्या योजना प्रकार. स्वतंत्र स्त्रियेचो पूत देवाचे बसवण्याचे फळ जावन जल्मलो. आता साराचो पूत इसाक, तो देवान अब्रामाक दिल्ल्या बसवण्याचे फळ जावन तो जल्मलो. आनी इसाका मार्फत जे संतती येवच्यो आसा, तातूंतल्यानूच जेजू क्रिस्त, ज्याच्या विशयान देवान ताका आदींच कळीत केल्ले, तो जल्मचो आसा. पण हांगा दिसून येता हे संगतीन एक प्रतिरुपां टापून आसा. ही दोगां दोन सल्ल्याची रुपां. आता हांगा दोन सल्ले दिसतात, एक नियमशास्त्र आनी एक कुरपा. सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सल्ल्याचे रूप आगार. सिनाय पर्वतार म्हयजेन इस्रायल घरांक नियमशास्त्र दिल्लो. देवान ताका दिले, ताणें इस्रायल घरांक कळीत केले. आनी त्या सल्ल्याचे रूप कोण जावन आसा आगार. आनी नियमशास्त्र केल्या करता तांकां पातकाचे गुलामपणांतच दवरता, तातूंतल्यान भायर येवची वाट ते दाखयना. देखून नियमशास्त्रा खाला ते आनीकी गुलामपणांत आसात. अरबिस्तानांतलो सिनाय पर्वत म्हळ्यार आतांचे जेरुझलेम शहर. आतांचे जेरुझलेम शहर ते कोण आसात? जुदेव आसात. ते आतांय नियमशास्त्रा प्रकारच चलतात. देखून ते आतांय गुलामपणांतच आसा. हे आपल्या भुरग्या सवय आता गुलामपणांत आसा. हांगा दिला स्पश्ट. ते आनीकी तांच्या भुरग्या सवय गुलामपणांत आसा. पूण सर्गींचे जेरुझलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री, म्हळ्यार सारा. सर्गींचे जेरुझलेम म्हळ्यार सारा, स्वतंत्र स्त्री. आनी आमी तिची भुरगीं. ते शहर आमची आवय, सारा आमची आवय, आनी आमी त्या संततींतल्यान आतां जल्मल्या. देखून आता ती आमची आवय. कळ्ळें गी? आमी स्वतंत्र स्त्रियेंतल्यान जल्मल्या, सारांतल्यान. आमी नियमशास्त्रांतल्यान न्हय. कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताच्या सुवातेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं आमी स्वतंत्र स्त्रियेंतल्यान जल्मल्या आनी ती आमची आवय जावन आसा. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, संतोष पावो तूं वान स्त्रिये, एकय भुरग्याक जल्म दिवंक नासलेले, उल्हासाची हाक मार, येणो नासलेले, कित्याक दादला सांगाता जियेतेले स्त्रिये प्रास, दादलान सोडिल्ले भुरगीं चड. आतां वान स्त्री कोण जावन आसली? सारा. तिका एकच भुरगो जल्मलो, पूण ह्या आगाराक इश्मायला उपरांत साबार भुरगीं जाली. कोण? तांची संतती सोडिल्ली स्त्री म्हळ्यार ही आगार. दादलान सोडिल्ले स्त्रिये भुरगीं चड. दादला सांगाता आसली जियेतेली स्त्री कोण? सारा. तिच्याकी चड हिका भुरगीं आसली. पूण आत्मीक रितीन आमी पळयला साराक चड भुरगीं आसली, कित्याक देवाच्या बसवणे वरवीं. तिका असो फिजिकली एकच पूत जाल्लो आसतलो, इसाक. पूण आत्मीक रितीन सर्व जनांगा तांच्या तोंड आशिर्वाद जोडतली.
म्हळ्यार ताका सर्व जनांगाचो बापूय आनी साराक सर्व जनांगाची आवय म्हणा. अशें जाल्यार तिची भुरगीं आगाराचे प्रास चड आसा पैकी. ती वान स्त्री जावन आसली पण आता एक आत्मीक रितीन तिका चड तिची संतती वाडल्या. कित्याक त्या भावार्था देवान दिल्ल्या बासवण्याच्या जळार तांणी भावाक दवरलो. तांकां देवान ते बासवण्यात जे कितें आशिर्वाद ताणें तांतू वांटापन आसले हर एक तांकां लाभले, तांकां मेळ्ळे. आनी तांचे उद्देशी आतां जेजू क्रिस्ता वयर आमी जळार भावार्थ दवरलो ते आमकांय मेळ्ळे ते अब्रामाचे आशिर्वाद. देखून तुमी भावा भयणीनो इसाका बरी बासवण्याचो फळ जावन जल्मला. तांकां स्पश्ट दिला आमी इसाका बरी बासवण्याचो फळ जावन जल्मला. अब्रामाक दिल्ल्या बासवण्याचेर आमी भावार्थ दवरला. त्याच जेजू क्रिस्ताच्या सुवार्थेचेर आमी भावार्थ दवरला. देखून इसाका बरी आमी त्या बासवण्याचो फळ जावन जल्मला. प्रेज गॉड. हालेलुया. तरी पूण जशे तवळ सैमा प्रमाणे जल्मलो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मला पुताक धग दितलो तशें आतांय घडटा. आतांय आमकां पळोवंक मेळटा कोण नियमशास्त्रा खाला आसा ती आतां आत्म्या प्रमाणे चलतल्या धग दितात. कित्याक ती नियमशास्त्रा खाला आसात ती पातकाच्या गुलामपणान आसात. ती रक्ता मासा प्रमाणे चलता. देखून आत्म्या प्रमाणे चलतल्यांक केदळाय ती विरोध जावन आसा. ती दग दितात आनी आतांय तशेंच घडटा म्हण हांगा दिला. पूण पवित्र पुस्तकी कितें सांगला गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगाता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजान हक्क आसूंक नजो. तांगा दिला. पूण पवित्र पुस्तकी कितें सांगला पवित्र पुस्तकान कितें बरयला गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल म्हळ्यार नियमशास्त्रा खाला आसा. हांगा आमी आयकले आगार ती गुलामपणाचे ताचे रूप जावन आसा, त्या सल्ल्याचे रूप जावन आसा. तर गुलाम स्त्रियेच्या पुताक भायर घाल म्हळ्यार आमचे ते जे लॉ मेंटॅलिटी आसा जे नियमशास्त्राचे मनोभावांनी की आमचे ते आसा जाल्यार आमकां करपा मेळल्यार नियमशास्त्रात तशें आमी इल्ले गुंतावन जाल्यार ते पयले भायर घाल म्हण हांगा सांगता. त्या गुलामपणाच्या स्त्रियेच्या पुताक भायर घाल. आमच्या तवनी आमी भायर घालूंक आसा. जर तर आमच्या ते विश्वास आसा आमी इल्लेशे कुरपे खाल चलता, इल्ले जेजूक सात मानता, मागीर इल्ले रिती रिवाजी करता, इल्ले पकळ तत्व फॉलो करता, इल्ले तत्वशास्त्र आनी काला फिलॉसॉफी संवसाराचे रिती रिवाज आमी फॉलो करता जाल्यार ते आमी भायर घालूंक आसा. हांगा आमकां क्लियरली सांगला. कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजान हक्क आसूंक नजो. स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुताक मात्र बापायच्या दायजान हक्क आसा. गुलाम स्त्रियेच्या म्हळ्यार नियमशास्त्रा खाल चलतल्या भुरग्यांक बापायच्या दायजान हक्क ना, आणटो ना. केवळ स्वतंत्र स्त्रियेच्या भावार्था मारिफात चलतल्या भावार्थान जे जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केला तांकां मात्र सर्गींच्या बापायच्या दायजान हक्क आसा म्हण हांगा स्पश्ट रितीन सांगला. आमी तर भावा भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची बगार स्वतंत्र स्त्रियेची म्हळ्यार आमी नियमशास्त्रा खाल ना, आमी कुरपे खाल आसा. आमी ते पातकाच्या गुलामपणान नियमपणाच्या शिरापांतले जेजून आमकां सोडयले. आमी आतां आसा स्वतंत्र स्त्रिये बरी म्हळ्यार आमी जेजून आमकां स्वतंत्रता दिला. त्या पातकाच्या गुलामपणांतून आमकां भायर काडला. प्रेज गॉड.
गॅलेशियन्स 5:1 पळय आमी 5:1 आमकां स्वातंत्र्य दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्या देखून स्थिर रावा आणि गुलामपणाच्या जुवाकाल परत्यान संपडनासे सत्राय करा. प्रेज गॉड. आमकां स्वतंत्र दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयला. हर एक गुलामपणातून आमकां सोडयला, शिरापातून आमकां सोडयला. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा नियमशास्त्रा खाल कोण आसा ताणें एक जरी कायदो म्हणलो जाल्यार तो शिराप पडो, ताचेर शिराप पडो म्हणटा. तो शिरापलेलो जावन आसा. जेजू क्रिस्तान आमकां आतां स्वातंत्र्य दिवच्या त्या सगळ्या शिरापांतली सोडयला, पातकाच्या गुलामपणांतली सोडयला. देखून स्थिर रावा. आमचो भावार्थ इशेन दंडळना हे जावं ह्या गालातकारां बरें. आनी गुलामपणाच्या जुवाखाल परत्यान सांपडनाशे चत्राय करा. परत्यान आमी ते जुव आमचेर काण घेवचे नाका. एक पेटी आमकां स्वतंत्र मेळ्ळा जाल्यार आमी संपूर्ण स्वतंत्र. उतान जर स्वतंत्र आमकां दिला जाल्यार आमी खरीच स्वतंत्र म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता आमी रोमन्स 7:15-21 पळया. हांव करता तें म्हाकाच समजना, कित्याक जे बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जे कितें हांव द्वेशिता तें हांव करतां. म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार नियमशास्त्र सोमा आनी उत्तीम म्हूण हांव ओपलेले बरें जालें. देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजायकी हांव न्हय, बगार म्हजे तें जी येता तें पातक करता म्हणा जाय. जे कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे तें अत्रेक आसल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक कुशिना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे तें वस्ती करता तें पातकच करता. हांव करता तें म्हाकाच समजना. सांत पावल हांगा म्हणटा. कित्याक जे बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जे कितें हांव द्वेशिता तें हांव करता. म्हळ्यार जे ताका द्वेश आसा, जे तो हेट करता तेंच तो करता. बरें करूंक ताच्या मना भितर आसा, ताका करूंक जाय, ताका आशा आसा, पूण कलिगी एक सकत आसा ती ताका आडयता. म्हजे खुशे विरोध आसा ते हांव करता जाल्यार नियमशास्त्र समा आनी उत्तीम म्हूण हांव ओप्पले बरी जालें. देखून म्हजे खुशे विरोध आसा ते हांव करतना निजायकी हांव न्हय, बगर म्हजे ते जी येता ते पातक करता म्हणा जाय. ताचे ते आनी कितें सीन नेचर आसा, म्हळ्यार आमी मायंड रिन्यू करूना जाल्यार आमी नवी रचना जाला जेजू ते, पूण आनी आमी मायंड रिन्यू करूना जाल्यार ते सीन नेचर आमचे ते आसा. देखून त्या वरवीं तो पातक करता. ताचे ते बरें करूंक आशा आसा, पूण ती एक सकत आसा. ते सीन नेचरा वरवीं, त्या पातकी स्वभावा वरवीं ताका बरें करूंक जायना, ती ताका आडयता. जे कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्ता मासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारी, तो म्हणटा बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारी ती करची सकत म्हज्या लागीं ना. ती करची सकत म्हज्या लागीं ना. देखून म्हाका देवाच्या कृपेची गरज आसा. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करता. जे ताका करूंक नाका तें वायटच, तें खोटेपणच तो करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्हय, बगर म्हजे ते वस्ती करता ते
पातकच करता. आता तो म्हणता हांगा 2 सक्त्यो ताचे ते काम करनासत. हांगा 22 पळय आमी, म्हज्या काळजाचे गुंडायन देवाच्या नियमशास्त्रा विशांत हांव संतोसता, पण म्हजे विचार सक्ती पसंत करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता ते म्हाका दिसता. म्हळ्यार एक कायदो ताका देवाचे नियमशास्त्र ताका पसंत आसा, तो त्या नियमशास्त्राचो मोग करता. म्हळ्यार देवाचे कायदे उपादेशाचो तो मोग करता, त्या प्रमाणेच ताका करूंक मन आसा. पण आनी एक सक्ती ताचे विरोध झुजता ती अनेक कायदो आसा तो ताच्या कुडी विश्वांनी वस्ती करता आनी ते ताका दिसून येता. तर ताचे ते 2 सक्त्यो काम करनासत, एक रक्ता मांसाचे आनी एक आत्म्याचे. वो म्हजे कुडी विश्वांनी वावरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. त्या पातकाचे गुलाम करून दवरूंक ताका सोदता. देखून आमी कुडीच्या हर एक आयकल्यार आमी ताचे गुलाम जाता. पूण कुडीक आमी डिसिप्लीन करूंक आसा आत्म्या प्रमाणे. कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाचे पदवेखाल आसलेले हे कुडीत हांव, कोण म्हाका वाटयत, तर कोण ताका भायर काडतलो. ह्या परिस्थितीत हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. तो म्हणटा देव एकलो मात म्हाका आनी तूं तावन वाटोवंक शकता. त्याच देवाक जावन अर्गां. देखून तो आत्म्या प्रमाणे जिवंक आशेता जाल्यार तो म्हणटा ते बरें करचे सकत म्हजे कडेन ना. देखून तो म्हणटा देवाची जेजूची कृपाच म्हाका पुरो, आनी ती कृपाच ताका आदार दिता ते बरें करूंक, आनी त्या कृपे वरवींच तो ते बरें करूंक शकता. आमी आतां आयकला रोमन्स 5:5 देवान ती मोग आनी कृपा आमच्या थंय वतला पवित्र आत्म्या मारिफात, आनी त्या वरवीं आमी आनी एकल्याचो मोग करूंक शकता, ताका भोगसाणें दिवंक शकता. आनी परतन गलेशियन्स 5:6 म्हणटा, देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान असलेल्यांक सुनत आसोनय उपकारना, ताचे ते उपकारता मोगा मारिपात वावुरता तो वाडत. प्रेज गॉड. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्यांक म्हळ्यार आमकां सुन्नत आसूनय उपकारना. आतां गलातकारांक हांगा ते जुदेव काले म्हणटले तुमी सुन्नत जायचे, त्या मात आमच्या समर्थीन येवंक जाता. तूं देवाक मानवताय, तूं नितीवन म्हण देव तुका लेखतलो, अशें तांकां बुलयतले. एक दुसरीच एक सुवार्ता दिवन पावलान दिले ते विरोधच एक सुवार्ता दिवन ते तांकां बुलयताय. हांगा पाऊल म्हणटा देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या ताच्या दळा आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसता आमकां सुन्नत जायचे या सुन्नत जायनातल्यार ते कांय उपकारना. केवल उपकारता काडले ताचे ते उपकारता मोगा मारिफात वावरता तो भावार्थ. मोगा मारिफात वावरता तो भावार्थ मात्र उपकारता. देखून देवाक केवल आमचो भावार्थ जायचो, ताचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं मात्र आमी ताका मानवंक जाता. देवाक भावार्था शिवाय खंयच्याय मनशाक देवाक मानवंक जायना. आमकां कळीत आसा देवाचें उतर सांगता. तर आमी जेजू क्रिस्तान केल्ल्या संपूर्ण केल्ल्या त्या उर्साचेर ताणें संपूर्ण केल्ल्या त्या कार्याचेर आमी रेस्ट करया, विशय काडया. कितें ताचे ते आसा आमकां नितीवंतपण, जेजू ते आसा आमकां भोगसाणें, जेजू ते आसा आमकां सासणीक जिवीत, आनी जेजू ते आसा आमकां देवान आमकां आपली भुरगीं म्हण काणयल्या. आमी सर्गींची नागरीक जावन आसात, आमी देवाची भुरगीं जावन आसात. ताच्या दायजांत आमी वांटेली जाल्या जेजू क्रिस्ता उदेशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया.
कोणाकी काय सांगू कसला सांगा त्यातला टेस्टिमनी देऊ कसला दिया. प्रेज गॉड. कोणाक काय ना म्हण चिंता समजले म्हण चिंता. प्रेज गॉड. तर आम्ही थँक्स गिव्हिंग प्रेयर म्हणून अखेर करूया. प्रेज गॉड. अर्घां तुका मंगळ बापा आयुष्य आवडत्या दिसा खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका पवित्र आत्म्या आमकां ह्या भयणी मुखांतर साबार स्वता उगडापी गेली. आमी नियम शास्त्राकाल नाही जेजू क्रिस्तान आमकां कुर्सार ताणें मरून केल्ल्या कार्या वरवीं त्या कुरपेचे आमकां देणे कुरपा लाभल्या. तशेंच आमकां जेजू क्रिस्तांनी सोडवण लाभल्या. नीतिवंतपण मेळ्ळा बक्षाणें मेळ्ळा कुरपा लाभल्या आनी सर तराची आमकां बंदपासांतल्या सुटका मेळ्ळ्या. हे सर आमकां फावो केल्ल्या खातीर जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका अर्घां दिता मंगळा बापा. अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका पवित्र आत्म्या. हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. आमेन. Thank you, sisters. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. Thank you, sister. मला रिट्रीट असा Right. रेडी करा. Thank you.